सवायशीण बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हळ्यार वडाची पुनव। शुक्रारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या वडाचे पुनवेक लागपी सामानान फुल्ला। खरेदीकूय नेट आयला। अंदू फळां मातशी म्हारग जाल्यांत। वडाची पुनव म्हणटकीच फणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां, अणशीचे पेड आनी हेर सामानांक मागणी आसता। हे सामान सध्या दिवचलच्या बाजारात भरला। फाटल्या वर्साच्या अंदू फळां किंचित म्हारग जाल्या, तरी सवाशीण बायलां सामनाची उमेदीन खरेदी करतात। सीजन सोंपिल्ल्यान मानकुराद मात गायब जाला। सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी व्रत म्हळ्यार वटपौर्णिमा। शुक्रारा जावपी वडाचे पुनवे निमतान सध्या सगळी कडेन सवाशीण बायलांची धावपळ आनी लगबग चालू आशिल्ल्याचे चित्र दिसून येता। वडाचे पुनवेक लागपी सामानान दिवचलचो बाजारय फुलून गेला। अननस, फणस, आंबे, केळी आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची फळां बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ली आसात। अणशीचे पेड आनी फुलांकय दिवचलच्या बाजारात मागणी आसा। फाटल्या वर्साच्या तुळेत अंदू कांय फळांचे मोल किंचित वाडिल्ले आसात, तरी लेगीत वडाचे पुनवेक जे सामान जाय ते जायत ताका पर्याय नाशिल्ल्यान सवाशीण बायलां हे सामान खरेदी करतना कसलीच घासाघीस करिनात। काल बुधवारा सांजेच्यान हे सामान खरेदी करपाक नेट आयला। फाल्यां सकाळ मेरेन सामान खरेदी जातले अशे विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा। दुसरे वटेन वडाच्यो खांदयो आनी पानां बाजारात विकपाक उपलब्ध जाल्ली आसात। वडाचे पुनवेक कांय खीण बाकी आशिल्ल्यान चडशा सवाशीण बायलांनी सगळी तयारी करून ते वडा भोंवतणी 7 फेरे मारपाक सज्ज जाल्ली आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।